आमी गोंया भायर बेळगावी शार, आदीं ताका आमी बेलगांव म्हणटाले, आतां ताचें नांव बेळगावी. थंय गेल्यार मिलिटरी कॅम्प आसा आनी त्या मिलिटरी कॅम्पांत आर्मीच्या कमांडो ट्रेनिंग सेंटर आसा. हें भारतांत मात्र न्हय, आशियांत खूब फामाद. आनी तें ट्रेनिंग इतलें कठीण आसता. 30 वर्सां सकयले तरणाटे जाय पडटात. कोण आर्मींत उण्यान उणें 3 वर्सां सेवा दिल्ले आनी थंयसर सिलेक्ट जाल्ले तांकांच ते घेतात. एक गटांत 350 तरणाट्यांक ते घेतात. हे कमांडो ट्रेनिंग विशीं म्हाका जायती खबर आसली वाचून, पूण म्हाका एका मिलिटरी मनशा थावन तें आयकूंक जाय आसलें. तें ट्रेनिंग जें हांवें वाचलां आनी थंय चलता तें एकूच आसा काय वा वेगळें आसा. आनी म्हज्या नशिबान हांव थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र पर्वरे आसतना जायत्यांक कोंकणी शिकयतालो. व्हडले व्हडले मनीस येताले कोंकणी शिकूंक. तेन्ना एकटो आयलो, ब्रिगेडियर क्रिस्टोफर फेर्नांदीस, आपले पत्नी बरोबर आनी आपले धुवे बरोबर. ब्रिगेडियर व्हडली पदवी, ल्हान पदवी न्हू, कित्याक मिलिट्रींत पयले सगळे शिपाय आनी तांकां तांचे तांचे पदवी आसात. ऑफिसर ग्रेड पयली पदवी लेफ्टनंट. तुका लेफ्टनंट जावंक कठीण परीक्षा दिवंक आसा, तातूंत पास जावंक आसा, ट्रेनिंग आसा. जालें, लेफ्टनंट जातच तूं जाताय कॅप्टन. प्रमोशन ना आर्मीन. प्रमोशन म्हणलें ना, दर एका मळार तुवें परीक्षा दिवंक जाय. लेफ्टनंट, कॅप्टन आनी मागीर तूं जाताय मेजर. फुडें लेफ्टनंट कर्नल, कर्नल आनी कर्नल जातात ब्रिगेडियर. आनी ब्रिगेडियर वयर मेजर जनरल, लेफ्टनंट जनरल आनी मागीर जनरल. जालें. ओ त्या वेळार क्रिस्टोफर फेर्नांदीस ब्रिगेडियर, मागीर तो मेजर जनरल म्हूण निवृत्त जालो आनी आतां बार्देसांत रावता. दर दिसा तो येतालो, क्लासीन बसतालो. हांव शिकोवपी, तो शिकपी. ताका हांव करेक्ट करतालो, ब्रिगेडियर हें चुकलें तुजें, हें चुकलें, तें चुकलें, आनी सगळें तो मांडून घेतालो खालतेपणान. आनी ताका हांवें ह्या ट्रेनिंगा विशीं विचारलें. ताणें म्हणलें, जें कितें तुवें वाचलां तें सारकें आसा. मागीर हांवें ताका विचारलें, हांवें अशेंय वाचलां तांकां खंय रानांत सोडटात थोडे दीस आनी खावंक जेवंक कांयच ना, हें खरें? तो म्हणलो, वय, तांकां मागीर रानांत वचूंक आसा. आदीं चड दीस आसले, आतां उणें आसात, आनी रानांत कितें मेळटा तें तांणी खावन पियोन रावंक जाय. पूण आतां रानांनी चड कांय खाण मेळना, देखून आमी एक कोंबो वा एक कोंबी थंय उडयता. तांणी ते धरूंक जाय. आतां ह्यो कसल्यो कोंबे आनी कोंबी गांवठी, त्यो धांवतात, तांच्या फाटल्यान तुवें धांवूंक जाय. तांकां धरूंक जाय आनी मागीर उजो करूंक जाय. थंय मसालो घालून बी तसलें कांय ना. मागीर भाजून खा नाजाल्यार जिवे खा, पूण वाचून व्हरूंक तुवें सगळें करचें पडटा. तांकां न्हिदूंक ना, दिसाक 2 वा 3 वरां. दिसाकी भोवंक जाय, रातीक भोवंक जाय, पाठीचेर वजन. आनी इतलेंच न्हय, तांचेर फार मारतात. आनी हांवें ब्रिगेडियर क्रिस्टोफराक विचारलें, ब्रिगेडियर ते फार मारल्यार तांकां ते लागचे नात? तो म्हणटा, केन्ना केन्ना लागतात. हांवें म्हणलें, मागीर ते मरचे नात? मरतले. हांवें म्हणलें, अशें कशें तर? मागीर तो म्हणूंक लागलो, आनी कमांडो म्हणजे कितें फादर? कमांडो आसात देशाची राखण करूंक. तांकां जर तांचीच राखण करूंक जायना, मागीर ती देशाची राखण कितें करतले? देखून ते कमांडो ट्रेनिंग घेवचे पयलीं तांणी सगळें बरोवन दिवंक आसा. म्हाका जर कितें जालें ताका हांव जबाबदार, आर्मी न्हय. पण इतलें कठीण ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग. आमी दर एकली क्रिस्तांव मनशां जेजूची कमांडो, आमी जेजूची कमांडो जावंक जाय. कशी? आतां आमी कितें आर्म घेवन वेतलीं? ना, ती मिलिटरीची स्टायल. थंय तांकां
कुडीची मतीची काळजाची तरबेज आसा, भोव कठीण. आमचें क्रिस्तांव जिवीत कठीण जिवीत. आमी तें आमकां जाय तशें करून घेतलां. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक आसा. देवाचे 10 उपदेश आसात ते आमी पाळूंक आसात. इगर्जेचे उपदेश आसात ते आमी पाळूंक आसात. देवाचें उतर आमी वाचूंक आसा, नियाळूंक आसा, शिकूंक आसा, मागणे रजार करूंक आसा. हाच्या फाटल्यान आमचो घाम गरजेचो आनी आमी सदांच तयार रावंक जाय. आयच्या 3ऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा ती एक वपार दिता. घरचो धनी काजाराच्या सुवाळ्याक गेलोलो, केन्ना पाटी येत सांगून नजो, कित्याक जुदेवांची काजारां एका दिसाची न्हय, 6-7 दीस काजाराचो सुवाळो चलतालो. आनी धनी खंयच्याय वेळार येवंक शकता आनी तेन्ना जर ताचे चाकर जागृत आसात तो तांकां इनाम दितलो म्हणटा जेजू. नाजाल्यार तांकां ख्यास्त मेळटली. आतां ही वपार आमी आमच्या जिविताक लागू करया. जेजू आमच्या जिवितांत एक दीस येतलो 2 प्रकारांनी. एक निमाण्या दिसा, केन्ना तो निमाणो दीस आमकां खबर ना, येतलो. दुसरे फावटी जेजू येतलो आनी आतां आमी पळयता सूर्य चंद्र नखेत्रां आनी कितें आसात, आमी बांदलीं घरां, आमची भाट आनी सगळें वेतोलें तें नास जावन. आनी जेजू येतलो आनी आमची झडती जातली. हें आमी मातेवाच्या वांजेलांत अवेस्वर 20:5, वोळ 30:1 ते 40:6 थंय वाचता. आमची झडती कशी जातली ती. देखून आयच्या 2ऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमकां वाचूंक मेळटा, थंय सर्गराजान आमी ठेवे बांदून दवरूंक जाय. आनी जेजूय तेंच म्हणटा, थंय चोर येवचो ना, थंय साणस लागची ना, कीड लागची ना, कांयच लागची ना. आतां निमाणो दीस केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना, पूण जेजू आमच्या जिवितांत येतलो. आमचें मरण तें केन्नाय येवं येता. आदी आमी कितें चिंतल्या, ओ जाणटे पिरायेर आमी मरतले. आतां तुमी पळया, पेपर वाचून पळया, भुरगीं मरतात, इस्कोला वेचीं भुरगीं मरतात, कॉलेजी वेचीं भुरगीं मरतात, सगळीं मरतात. म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजू केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना. जसो आमचो जल्माचो दीस आनी मरणाचो दीस आमकां खबर ना. म्हणटच आमी तयारी करून रावची पडटा. आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता, आजून वेळ आसा म्हाका, कित्याक आतां हांव तरणाटो आसा, तरणाटी आसा. मागीर मातशें जाणटी पिराय जातत, मागीर इगर्जेक वता, मागणे रजार करता आनी देवाचे उपदेश पाळटा. तेन्ना आमी पिशीं आदल्या आयतार आमी वपार आयकली न्हू, त्या पिशाची सगळें एकठांय केलें आनी म्हणालो, आतां खावंक जेवंक म्हाका उणें ना, आतां हांव खुशाल रावतलो. आनी देवान ताका म्हणलें, पिशा आयचे राती तूं मरतलोय, मागीर तुवें एकठांय केलां तें कोणाक? आमच्याय जिवितांत तें घडूं येता. देखून आमकां जेजू शिटकावणी दिता, आमी जागृत रावूंक जाय. कितलेय दुडू आमचे लागीं आसूं, कितलेय भांगार आसूं, कितलीं भाटां आसूं, कसली पदवी आमच्या हातांत आसूं, आमच्या जिवितांत 1 सेकंद, मिनूट न्हय, 1 सेकंद वाडोवंक आमच्यान जाता ना. विजा आनी टिकेट बरोबर येतली आमकां. टिकेट पयली आनी विजा मागीर ना. विजा आनी टिकेट बरोबर. चल, तुका आनी वेळ ना म्हणूंक जायना, म्हाका आनी एक 5 मिनटां दी. 5 न्हय, तुका 5 सेकंद न्हय, 1 सेकंद तुका मेळचो ना. वेचेन पडटलें आमकां सगळें सांडून. ताची तयार आमी करता वय, तें आमी चिंतलां वय. पळय, ऑलिंपिक्स धांवणेन जर कोण वांटो घेवंक सोदता, ऑलिंपिक्स खेळांत म्हणया, तांची नदर कित्याचेर आसता? मॅडल. म्हाका भांगाराचें पदक मेळूंक जाय, नाजाल्यार रुप्याचें मेळूंक जाय, नाजाल्यार काशाचें तरी मेळूंक जाय. आनी ताच्या फाटल्यान कितलो तांणी घाम काडचो पडटा. तांची नदर फकत त्या पदकाचेर, मॅडल. तर आमची नदर खंय आसूंक जाय? आमची नदर आसूंक जाय, बाबा ह्या संवसारांत आमचे दीस भोव थोडे. आमचें जिवीत म्हणजे न्हू उदका वयले बुडबुडे,
तुम्ही पळयला न्हू पावसान पावस पडटना तळ्यांत वा न्हंय देगेर तुमी गेल्यार थंय बुडबुडे येतात सगळे बरें ते वटेन उदकाचेर उफेतात आनी थोड्या वेळान ते फुटून गेले. आमचें जिवीत म्हणजे वाऱ्यावयले पतंग कायट. हातान तुज्या दोरी आसा सर तो पतंग तुजो. दोरयेंतलो जर तो तुटून गेलो तो गेलो मागीर तो तुजो न्हय, तो खंय वचून पडत. आमचें जिवीत तशें अथीर. हें आमी सारकें समजून घेतल्यार न्हू ह्या संवसारांत आमी बरे भशेन मोगान एकवटान शांतीन जिवंक जाता न्ही. पूण आमी चिंतिना कित्याक आमी पिशी देखून पळया आमची झगडीं पळया कितलीं भावाची आनी भयणीची आनी कितें झगडीं कित्याक भाटांक लागून दुडवांक लागून झगडीं. बापायन केल्ल्या भाटाक भुरगीं आतां झगडून मरतात, नातरांय झगडून मरतात. आनी आमच्या क्रिस्तांव लोकां मदें चड जाता. कित्याक आमी देवाक पयलो जागो दिवंक ना. आमी आजून ठरोवंक ना बाबा म्हाका आंगार रावूंक हांव येवंक ना, म्हाका वचूंक आसा. पूण बेतासर आमी बरे भशेन जिवीत जिवंक जाय. आतां म्हाका वचूंक आसा म्हणून कितें करुया, सगळें आमचें काम सोडून मागणें करीत बसुया? ना ना ना. जो वावर हांवें करूंक आसा तो हांवें करीत रावूंक जाय. सांजो हांव बर्कमन्स हो जेद्वीत तरणाटो सांत आल्तार भुरग्यांचो पात्रोन, ताका कोणे एकट्यान विचारलें, जुवांव तुका जर 5 मिनटां आसात आनी 5 मिनटां उपरांत तूं मरतलोय तर तूं कितें करतलोय? ताणें म्हणलें त्या वेळार हांव कितें करतां तें करीत रावतलो. हांव जर खेळाच्या मैदानार आसा हांव खेळटलो, हांव जर शिकूंक बसलां हांव शिकतलो, आनी हांव जर मागणें करतां त्या वेळार हांव मागणें करतलो. म्हणटच जो वावर आमी करूंक आसा तो बऱ्या भशेन करुया. आनी हें सगळें करूंक आमकां पयले सुवातेर आमच्या घामाची गरज आसा, पूण तेच बरोबर देवाचे कृपेची गरज आसा. देवाच्या आदारान मात्र आमी फुडें वचूंक जाता. म्हणटच आयच्या मिसा वेळार आमी जेजूचे बरे कमांडो जावंक ताची कृपा, ताचें बळ आनी ताचो आदार मागुया.